तिच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवोर वोड 26 ते 36 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 verses 26 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जशें नोवाच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोवा तारवान भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी ताच्या वरवीं ती सगळी नाटाक जाली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें, लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार थावन उज्या गंडोकाचो पावस पडून ताच्या वरवीं सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशनी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पातसार आसतीत ती व्हरूंक तांणी सकयल येवचें न्हय, तशेंच शेतांत आसतीत तांणी कित्याकूच लागून परत वेचें न्हय. लोटाचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड कोत्तेली, आनी आपलो जीव इबाड कोत्तात ती आपलो जीव वाचयतली. हांव तुमकां सांगतां, ते राती दोगा जाणां एका अंथरुणार न्हिदलेलीं आसतलीं, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. दोगी बायल्यो एका दांत्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. मोडें आसत तुय गिदूय एकटवतले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें जेजून आमकां सांगलां आमी आयकलां, तातूंत ह्या 36 वडेन जेजू कितें म्हणटा? मोदें आसत थंय गीतूय एकटयतले. म्हणजे कितें बाबणीनो? जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना कोण मोत्ता कोण एका मनशाच्या कुडींतलो ओत्मो भायर सरता, ती कूड आतां मेलेली आसता. ती कूड आतां कितें करूंक जाय आमी? ती कूड आतां ती पुरूंक जाय. खूब लोक त्या गिदां कडेन ती कूड सोडटा, थोडे लोक ते कुडीक उज्यान घालतात. पूण आतां त्या कुडीक कसलोच वालोर ना, कसलोच फायदो ना, कित्याक भाव भयणीनो, ती कूड आतां मेलेली आसा. आनी जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा, आमी आमची चोत्राय ताजेर, देवाच्या राज्याचेर सगळें जें आमी कोत्ता तें देवाच्या राज्या प्रमाणें करूंक जाय. आमची चोत्राय जेजूचेर आसूंक जाय. आनी नीव उतरान जेजू कित्याक काय म्हणटा? कित्याक भाव भयणीनो, ही जी कूड आमची आहा, ही कूड आमी मेल्या उपरांत ती कुसतली. ज्या भाशेन गीद आहा ते गिदा कडेन सोडटले लोक, थोडे आमी पुत्तले आनी ते ताची माती जातली, आनी थोडे लोक ते कुडीक उजो लावन ती लासतली कूड, काबार जातली कूड. पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणाक जिवंक पावतलें. आनी देखून भाव भयणीनो, आमची चोत्राय, आमी जो वेळ ह्या संवसारांत जियेता, तो वेळ आमी आमच्या आत्म्यान आनी मनाची नडसणी करूंक आमी तो वेळ काडूंक जाय. नातर भाव भयणीनो, एक दीस जेन्ना आमी मरण ह्या संवसाराची वेतले कूड तो आमी सोडटले पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाचें सूख भोगूंक पावचें ना. कित्याक आमी वेळ काडूंक नासलो ते आमचो आत्मो आनी आमचें मन देवाच्या उतरान रिगून दवरपाक. तर आयज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमची चोत्राय ह्या संवसारांत ताजेर आसूंक जाय. कितलो लोक जो संवसारांत ह्या वेळार जियेता, ती पळयतात आपली कुडीचो परामर्श करतात, खंयसर कितें खातात, जिमान वेतात, और एका स्पान वेतात, एके भाशेन आमी आमच्या कुडीक इतलो आमचो आमी वालोर दिता की कितें बरें ना जायत जाल्यार आमी सगळें सोडून आतां आमची कुडीचो
परामर्श करता पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतरान देखून रावता देवाचे उतर पाळटा आमच्या मनाची नडसवणी करता आतां आमचो आत्मो आतां जेजू सारको जाला म्हणून आमचे मन आतां आमी नडसवणी करून देवाच्या उतरान रिगून आसा म्हणून आतां आमची कूड पासून बरी आसतली आतां आमकां पिडा आसत जाल्यार ती पिडा पयस जातली आनी आतां आमकां पिकोवणी फावो जातली आतां आमी एके भाशेन ज्या भाशेन देवान आमकां रोचल्यान बरे भाशेन जियोवपाक म्हणजे दुयेंस नासतना ते भाशेन आमी जियेतले आनी आयज भाव भयणो जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमचो आत्मो आमचें मन ताच्या उतराचेर धरून आमी हें जिवीत सारूंक जाय तर आयज भाव भयणो खेरीत भाशेन जेन्ना जेजू आमकां सांगता तो म्हणटा जो कोण आपलें जिवीत ताचे कडेन सांबाळटा म्हणजे तो आयज म्हणटा आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड करतली आनी आपलो जीव इबाड करतात ती आपलो जीव वाचयतली म्हणजे कितें जो कोण आपलो जीव इबाड करता म्हणजे आपल्याचे चोत्राय धरून आपूण देवाचें राज परगट करपाक फुडें सोदता तो आतां जीव आपलो सांबाळटलो खिजर सासणाचें सासन कित्याक आमचें मन आनी आमचो आत्मो सासणाचें सूख भोगूंक पावतलें आमची कूड आतां ह्या संवसारांत कुसून वयतली ती मातयेन वयतली ताजो इबाड जातलो पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाचें सूख भोगूंक पावतलें तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया देवाचें उतर वाचून ताच्या उतराचेर नियाळ करून तें आमच्या मनाची नडसवणी करून आतां तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडून एक जैतिवंत जिवीत जिवन एक दीस आमचो आतां संबंद देवाशी घट जाला म्हणून आमी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी ह्या वेळार तयारी करुया आनी ही तयारी केल्या उपरांत दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक तांकांय देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आनी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी वचोन देवाचें उतर परगट करपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा